आयज उगडास जालो. आयज उगडास जालो त्या आदल्या दिसांचो, त्या मस्तेपणाचो, त्या हांसत्या दिसांचो. आयज उगडास जालो तुमचो, हय म्हज्या इश्टांचो. अशे फ्रेंड्स जे लायफाच्या क्रिकेट मॅचीन तुमच्या वांगडा बॅटींग करता. तुमी बॅटींग आनी तो नॉन स्ट्रायकर रावन लायफ इन स्विंग, आउट स्विंग काय गुगली बॉलिंग घालपाची आसा तें तुमकां पयलींच सांगता. अशे फ्रेंड्स जिवितांत आसप इम्पॉर्टंट आसता, सारकें न्हय? पूण तुमी एक गजाल नोटीस केला? बरीच विचित्र आसा. जशें जशें आमी व्हड जायत वता तशें तशें आमचे इश्ट कमी जायत रावता. आमी स्कुलान आसले तेन्ना आमचे सगळ्यांत चड फ्रेंड आसले. मागीर आमच्या सगळ्यांच्या आयुश्यांत एक वेळ असो मेळटा जंय आमकां कळटा कशी लायफ आमकां फ्रेंडा पासून पयस घेवन गेल्या. मनरम्य वेळ आसलो तो भुरगेपणाचो. आमी कशे सगळे फ्रेंड्स वांगडा भोंवपाचे, खेळपाचे, खावपाचे. एका दिसा जर फ्रेंड्स मेळना जाल्यार लायफान उणीव आसा रिते रिते कशें दिसपाचें. आनी मेळटाले तेन्ना तर फूल धमाल. कोण निसरून पडलो जाल्यार आसप, कोणालो ब्रेकअप जालो ताज्या दुख्खाचेरूय आसप. वेळ कसो वचपाचो कळपाचें ना. कशें आमी इश्टाच्या एका उल्याचेर ताका मेळपा वचप. तूं यो रे म्हाज्या बरोबर म्हणून ताका हट्टान घेवन वचप. कोणाली बस लेट किंवा डॅडी घरा व्हरपाक उशिरा जालो जाल्यार आमी ताका सांडून वचनासले. ताज्या बरोबर रावपाचें. 20 मिनटां, 30 मिनटां, आपल्या जिवनाची 30 मिनटां गेल्यार वचूं रे भावा. आनी आतां 5 मिनटां सुद्दां ना. इतले बिजी आसा आमी, खरेंच. आयज पयलें जाल्यार आमी थोडे कला क्षेत्रांत गेले, थोडे डॉक्टर जाले, इंजिनियर जाले, टिचर, बिझनसमॅन जाले, कोण अकावंटंट, कोण ब्युटिशियन, तर कोण हाऊसवायफ जाली. पूण तुमकां सांगता, लायफान जी लर्निंग फ्रेंडशीप दिता, जी अंडरस्टँडींग फ्रेंडशीप समजयता, तो आनी खंयचोच प्रोफेशन दिवपाक शकना. चिंतून पळयात. सो तुमचे कांय इश्ट तुमच्या पासून जर तूं पयस गेल्या, तांकां कॉल करून तांची भलायकी विचारा. लायफ कशी चल्ल्या रे हें विचारा. आमी परते बेगिना मेळुया, पिकनीक पार्टी धमाल करुया अशें तांकां सांगात. आनी हें सांगून जरूर मेळा. मजा तातूंत आसा. ताकाच लायफ म्हणटा. कारण लायफ इज बेटर विथ फ्रेंड्स. लायफ इज फ्रेंडशीप. लायफ इज फ्रेंडशीप. देव बरें करूं.